नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सार्दिंग सिटिंग एमपी आसूनय लोकसभेक शेणिल्ल्या जमा अलेक्स रेजिनाल्डाक वजन तिकेट चड करून अलेक्स आनी रवीच्या बॉल्सांत फुडारी पळयतात घोषणेची वाट। राजकारणात सोपिल्ल्या फुडाऱ्याक विरोधी पक्ष फुडारी केल्ल्यान काँग्रेसीची दशा। माविनाचो हेड ऑनात आरोप। जॉनान सोसायटीचीच वेंचणूक जिखून दाखोवची, प्रदेशाध्यक्षाक आव्हान। पावणेवेले मीन उखलूंक बार्जी फाटल्यान 20 ते 25 लाख खर्च। डिझेलय परवडना, परिस्थिती ना। चीनात प्रेस पडिल्ल्यान ट्रेडरय मीन उखलूंक तयार नात। मंगळार मेरेन प्रास। गोंयभर मोठ्या उमेदीन होळी। भुरगे जाणटे नेण्ट्यांच्यो टोळयो रंग आनी पिचकाऱ्यो घेवन रस्त्यार। शारां गांवांनी शिगम्याचो उत्सव। पळयात गोंयकारांचो रंगोत्सव। आनी जीपीएल T20 जीसीएन रशियाक मारले 147 रनांनी। प्रथमेश साळुंकेन मारली जीपीएल 2014 ची पयली सेंचुरी। तोच मॅन ऑफ द मॅच। खबर विस्तारान। लोकसभेक काँग्रेसीचो सार्दिंग सिटींग एमपी आसूनय शेणिल्ल्यात जमा। दक्षिण गोंयची काँग्रेस तिकेट आतां कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डाच्या बॉल्सांत वता। दक्षिण गोंयांतले सद्याचे राजकीय परिस्थिती प्रमाण सार्दिना परस अलेक्साक वजन चड असो काँग्रेसीचो अंतर्गत रिपोर्ट। अलेक्साक उबो केल्यार सगळी काँग्रेस आनी आमदार एकठांय काम करपाक तयार जाल्यात। उत्तरेंत मात रवीचेर काँग्रेस ठाम रावल्या। आज फाल्यां घोशणा जातली म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी रावल्यात। लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयचे सध्याचे काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिन उमेदवारीच्या शर्यतींतल्यान भायर पडिल्ल्यान जमा आसात। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काँग्रेस हायकमांडान दक्षिण गोंयचे सध्याचे राजकीय परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। नियाळा उपरांत सार्दिनाचें नांव फाटीं पडून दक्षिण गोंयचे काँग्रेस उमेदवारीचे शर्यतींत कुडतरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साचें नांव आघाडीचेर आसा। गोंयांत काँग्रेस तिकेट वांटपांत म्हत्वाचे बदल। वस्तुस्थिती पळोवन अलेक्सान सार्दिनाक घालो फाटीं। दक्षिणेंत अलेक्स रेजिनाल्ड आघाडीचेर, सार्दिन शेणिल्ल्यात जमा। दक्षिणेंतल्या राजकीय परिस्थितीच्या नियाळा उपरांत घडामोडी सुरू। अलेक्स रेजिनाल्डाक तिकेट दिल्यार काँग्रेसींतले सुस्ताविल्ले आनी पक्षाचेर पिकार आशिल्ले फुडारी नेटान काम करपाक तयार आसात, असो रिपोर्ट दिल्ली पावला। अलेक्स रेजिनाल्डाक गोंयच्या अपक्ष आमदारांचो तेंको मेळूंक शकता। त्या खातीर दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी खातीर अलेक्स रेजिनाल्डाचें वजन वाडलां। मात उत्तरेंत रवी नायकाच्या नांवाचेर काँग्रेस ठाम आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सक्रीय राजकारणात सोपिल्ले फुडाऱ्याक विरोधी पक्ष फुडारी केल्ल्यान काँग्रेसीची दशा जाल्या असो सणसणीत आरोप काँग्रेस आमदार माविनान प्रुडंटाच्या हेड ऑनात केलो। 15 दिसां भितर विरोधी पक्ष फुडारी करपाचें उतर राहुल गांधीन आपल्याक दिल्लें। गोंयच्या फुडाऱ्यांनी फिक्सिंग करून भलत्याकच ते पदार बसयलो। जॉनान पंचायत वॉर्डनी आपूण रावता ते हावजिंग सोसायटीचीच वेंचणूक जिखून दाखोवची म्हूण माविनान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाक आव्हान दिलां। You are saying Pratap Singh Rane is a soft opposition leader. तुम्ही त्याचे परफॉर्मन्स पळया। हुंयचेय असेंब्ली सेशन घे, हे टर्म गेले ते 2 वर्सां तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिसता, उलयता तसो, वागता लीडर ऑफ ऑपोजिशन कसो। म्हाका करून ना, म्हाका पयले सांगलें दिल्लीच्यान that you have to be prepared to lead the opposition. Are you prepared? I said I am fully prepared. Last moment बदल जालो। सडनली बोलदोच मनीस जो एक्झॉस्ट जाला पॉलिटिकली, हांव सोमता नवीन कांय दिवपाक शकना गोंयांत, ताका लीडर ऑफ ऑपोजिशन केलो। हांवें अपॉइंटमेंट मागिनासतना म्हाका राहुल गांधीन आपोवपाक धाडलो आनी तेणेंय म्हाका एश्युरन्स दिवन सांगलें विदीन 15 days to 1 month यू वील बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। म्हाका सांगलें लीडर ऑफ ऑपोजिशन तरी आसलो। आज हे सरकारूय दुसरेच भाशेन थोडे डिसिजन घेवपाचो आनी आनीकूय बरी डिसिजन घेवपाचो, कित्याक खऱ्यांनी कडक ऑपोजिशन आसपाचें हांवें स्पश्ट सांगपाक शकता। तुजेर आरोप जाता की तुवें मनोहर पर्रीकारा बरोबर फिक्सिंग केलां आनी यू आर एन ओपोजिशन टू ओपोजिशन विदीन ओपोजिशन। तूं कितें दिसता, फिक्सिंग फक्त तुवेंच केलां काय बाकीच्या काँग्रेसवाल्यांनी केलां? पळय, म्हाका फिक्सिंग करपाची बिलकुल गरज ना। state president Kelna, now you are firing all the guns at John Fernandez.
I have nothing against John Fernandez. I even challenge him till today. Win a election from his own colony or building or around neighborhood where he is staying. Forget about winning panchayat election. हेजो बदल जावपाक शकता. John has to give unconditional apology. आपण चुकलो, आपण हे सारखे चुकीचे केले. तांकां मोविन नाका आशिल्लो की मोविन वॉज द बिगस्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन टेकिंग सम बॅड डिसिजन्स. सरकारान केल्ले ई पावणेचे ट्रेडरांनी मीन घेतले खरें, पूण बार्जवाले म्हाल बोटी वेरेन व्हरता म्हणल्यार बऱ्योच कटकटी उपरासल्यात. 2 वर्सां बार्जी बंद उरिल्ल्यान त्यो सुरू करपाक बार्जी फाटल्यान 20 ते 25 लाख भायर काडचे पडटले. डिझेलाचो खर्चूय परवडना, बार्जीर कामगारय मेळप कठीण. चीनात प्रेस पडिल्ल्यान पावणी घेतिल्ले ट्रेडर मीन उखलूंक तयार नात. पयले पावणेचो माल उखलपाचो मंगळार निमाणो दीस. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत सरकारान काडून दवरिल्ले मिनाची ई पावणी केली. 2 फावट पावणी जाली. जेटीवेलो हो माल निर्गत करतलो जाल्यार बार्जवाल्यांक बऱ्योच अडचणी येवंक लागल्यात. सुमार 2 वर्सां बार्जी बंद उरिल्ल्यान त्यो मार्गार हाडटा म्हणल्यार मोठो खर्च येतलो. 1000 टन मिनाचे ताकीची ल्हान बार्ज सुरू करतलो जाल्यार 15 ते 20 लाख खर्च येतलो, जाल्यार 1000 टनावेल्यो बार्जी सुरू करपाक 20 ते 25 लाख मोडचे पडटले. सारकी करपाचे खर्चा भायर बार्ज सुरू करपाक हेर अडचणी आसात. मायनिंग बंद जाल्ल्यान बार्जीचेर काम करपी भायल्या राज्यांतले कामगार घरा गेल्यात. ताका लागून बार्जवाल्यांक कामगार मेळप कठीण. मायनिंगाचेर कोर्टाची बंदी आशिल्ल्यान मीन उखलपाचें काम 2 म्हयने चलतले, उपरांत बेकार. हाका लागून कामगार आनी बार्जवाले दोगूय फाटीं फुडें जातात. पावणेक चडच उशीर जाला. हवामान बदल्ला. माल व्हरपाक येवपी बोटींचेर दर्यांतले खराब हवामानाचो परिणाम जावं येता. हवामान सारकें जाय मेरेन बोट अर्दे वाटेर रावतली. ताका लागून बार्जवाल्यांच्यो ट्रिपी उण्यो जातल्यो. बार्जी तिश्ट उरतल्यो. जो मेरेन बोट लागना तो मेरेन बार्जींतलो माल खाली करपाक मेळना. ताका लागून बार्जवाल्यांक हे वेव्हारांत 4 पयशे जोडटले म्हूण खात्री ना. बार्जवाल्यांक सध्या डिझेलाचो खर्चय परवडना जाला. बार्ज सुरू करपाक सुमार 6000 लिटर डिझेल लागता आनी ते खातीर सुमार 4 ते 4.5 लाख जाय. पयशे नाशिल्ल्यान बार्जवाल्यांनी पावणी घेतिल्ले ट्रेडरां कडेनच सध्या डिझेलाचो खर्च मागला. बार्जवाल्या मुखार इतले सगळे प्रस्न जाल्यार दुसरे वटेन चीनान मिनाचो प्रेस सामको पडला. ट्रेडर म्हाल उखलूंक तयार नात. पयले पावणेचो म्हाल उखलपाक ट्रेडर्सांक सरकारान दिल्ली मुजत 18 मार्च म्हणल्यार मंगळारा सोंपता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.